म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो नमस्कार. आयज मन की बातचो 100रावो भाग. म्हाका तुमच्यो सगळ्यांच्यो हजारांनी चिटयो मेळ्ळ्यात, लाखांनी संदेश मेळ्ळ्यात आनी चडांत चड चिटयो वाचपाचो, पळोवपाचो, संदेश समजून घेवपाचो हांवें यत्न केला. तुमच्यो चिटयो वाचतना कितलेशेच खेपे भावूक जालो, भावनांनी भरलो, भावनांनी व्हांवलो आनी स्वताक उपरांत सांबाळ्ळो. तुमी म्हाका मन की बातच्या 100व्या भागाक परबी दिल्या. पूण हांव नितळ मनान सांगता, खरें म्हळ्यार परबीक तुमी सगळे मन की बात आयकुपी आसात, आमचे देशवासी आसात. मन की बात कोटी कोटी भारतीयांच्या मन की बात आसा, तांच्या भावनांची अभिव्यक्ती आसा. सांगात्यानो, 3 ऑक्टोबर 2014 ह्या दिसा दसऱ्याचो सण आशिल्लो आनी आमी सगळ्यांनी मेळून दसऱ्या दिसा मन की बातची यात्रा सुरू केल्ली. दसरो म्हळ्यार वायटाचेर बऱ्याच्या जैताचो उत्सव. मन की बात लेगीत देशवासियांच्या बऱ्या गजालींचो, सकारात्मकतेचो एक आगळो उत्सव जाला. असो उत्सव जो दर म्हयन्यांत येता, ताची आमी सगळे जाण वाट पळयता. आमी तातूंत सकारात्मकता मनयता. आमी तातूंत लोकांची भागीदारी लेगीत मनयता. कितलेशेच खेपे विस्वास लेगीत बसना मन की बात कार्यावळीक इतले म्हयने आनी इतलीं वर्सां जालीं. दर एक भाग विशेश आशिल्लो. दर खेपे नव्या देखीचो नवेपण, दर खेपे देशवासियांच्या नव्या येसांचो विस्तार मन की बात कार्यावळी वरवीं पुराय देशाच्या कोनशा कोनशांतल्यान लोक जुळ्ळे. सगळे पिरायेचे लोक जुळ्ळे. बेटी बचाओ बेटी पढाओची गजाल आसूं, नितळ भारत आंदोलन आसूं, खादी विशीं मोग आसूं वा सैमाची गजाल आसूं, स्वातंत्र्याचो अमृत महोत्सव आसूं वा अमृत सरोवराची गजाल. मन की बात ज्या विशया कडेन जुळ्ळो तें जन आंदोलन जालें आनी तुमी लोकांनी केलें. जेन्ना हांवें तेन्नाचे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा वांगडा मन की बात केल्ली, तेन्ना ताची चर्चा पुराय संवसारांत जाल्ली. सांगात्यानो, मन की बात म्हजे खातीर दुसऱ्यांच्या गुणाची पुजा करपा सारकी आशिल्ली. म्हजे मार्गदर्शक आशिल्ले श्री लक्ष्मणरावजी इनामदार. आमी तांकां वकील साहेब म्हणटाले. ते सदांच सांगताले, दुसऱ्यांच्या गुणांची पुजा करपाक जाय. मुखार कोणूय आसूं, तुजे वांगडचो आसूं, तुजो विरोधी आसूं, आमी ताच्या बऱ्या गुणांक समजुपाचो, ताचे कडल्यान शिकपाचो यत्न करपाक जाय. तांचे हेच गजालीन म्हाका सदांच प्रेरणा दिल्या. मन की बात दुसऱ्यांच्या गुणां वरवीं शिकपाचें व्हड माध्यम जाला. म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो, हे कार्यावळीन म्हाका केन्नाच तुमचे पासून पयस वचपाक दिवंक ना. म्हाका उगडास आसा. जेन्ना हांव गुजरातचो मुख्यमंत्री आशिल्लो तेन्ना थंय सामान्य लोकां कडेन मेळप बसप स्वाभावीक तरेन जातालें. मुख्यमंत्र्याचें कामकाज आनी कार्यकाळ असोच आसता. उठप बसपाच्यो संदी खूब आसतात. पूण 2014 दिल्ली आयले उपरांत हांवें पळयलें, हांगाची जीण सामकी वेगळी आसा. कामाचें स्वरूप वेगळें, दायित्व वेगळें, स्थिती परिस्थितींची बंधनां, सुरक्षा कवच, वेळाची मर्यादा सुरवातीच्या दिसांनी वेगळेच अणभवतालो. रिते दिसताले. आनी एक दीस देशांतल्या लोकां कडलो संपर्कूच कठीण जातलो हे खातीर 50 वर्सां आदीं हांवें म्हजें घर सोडूंक नाशिल्लें. जे देशवासी म्हळ्यार म्हजे सगळे, हांव तांचेच पासून पयस रावपाक शकनाशिल्लो. मन की बात कार्यावळीन म्हाका ह्या आव्हानाचेर उपाय दिलो. सामान्य मनशा कडेन जुळपाचो मार्ग दाखयलो. पदभार आनी प्रोटोकॉल वेवस्थे मेरेनूच मर्यादीत उरलो आनी जनभाव कोटी कोटी लोकां कडेन म्हज्या भावविश्वाचें वेगळें करपाक जावचें ना अशें आंग जालें. दर म्हयन्याक देशांतल्या लोकांचे हजारांनी संदेश वाचता. दर म्हयन्यांत देशवासियांच्या एका अद्भुत स्वरुपांचें दर्शन करता. हांव देशवासियांच्या तप त्यागाची पराकाष्ठा पळयता, अणभव घेता. हांव तुमचे पासून मातसो पयस आसा अशें म्हाका दिसच ना. म्हजे खातीर मन की बात एक कार्यावळ ना, म्हजे खातीर एक आस्था, पुजा, वसो आसा. जशे लोक देवाची पुजा करपाक वतात
तेन्ना प्रसादाचें ताट हाडटात. म्हजे खातीर मन की बात परमेश्वरूपी जनता जनार्दनाच्या पांयाकडल्या प्रसादाच्या ताटा वरवीं आसा. मन की बात म्हजे खातीर मनाची आध्यात्मीक यात्रा जाल्या. मन की बात स्वसावन समिश्टीची यात्रा आसा. मन की बात अहम सावन वयमची यात्रा आसा. ते म्हळ्यार हांव न्हय, तूच ताची संस्कार साधना आसा. तुमी कल्पना करात, म्हजो कोणूय देशवासी 40 वर्सां निर्जन दोंगरांनी आनी पडीक जमिनीचेर झाड लायता. कितलेशेच लोक 30 वर्सां सावन उदक संरक्षणा खातीर बांयो मारतात आनी तळयो खणटात. तांची नितळसाण करतात. कोण एकलो 25-30 वर्सां गरीब भुरग्यांक शिकयता. कोण गरिबांच्या वखदा खातीर मजत करता. कितलेशेच खेपे मन की बात हे कार्यावळींत हाचो उल्लेख करून हांव भावूक जाला. आकाशवाणीच्या सांगात्यांक कितलेशेच खेपे परतून रेकॉर्ड करचें पडलां. आयज फाटले कितलेशेच खीण दोळ्या मुखार येतात. देशवासियांच्या ह्याच यत्नांनी म्हाका सेगीत स्वताक खर मेहनत करपाची प्रेरणा दिल्या. सांगात्यानो, मन की बात ह्या कार्यावळींत ज्या लोकांचो आमी उल्लेख करता ते सगळे आमचे हिरो आसात. तांणी ही कार्यावळ जिवी केल्या. आयज आमी 100व्या भागाच्या टप्प्यार पावल्यात. जाल्यार म्हजी इत्सा आसा की आमी परतून एकदां त्या सगळ्या हिरो कडेन वचून तांचे यात्रे विशीं समजून घेवया. आयज आमी कांय सांगात्या वांगडा गजाली मारपाचो यत्न करतले. म्हजे कडेन जोडल्यात हरियाणाचे भाई सुनील जगलानजी. सुनील जगलानजीचो म्हज्या मनाचेर इतलो प्रभाव हे खातीर पडला कारण हरियाणांत जेंडर रेशोचेर खूब चर्चा जाताली आनी हांवें लेगीत बेटी बचाओ बेटी पढाओची मोहीम हरियाणांतल्यानूच सुरू केल्ली. आनी हे मजगतीं जेन्ना सुनीलजींची सेल्फी विथ डॉटर ही मोहीम म्हजे नदरेक पडली तेन्ना म्हाका खूब बरें दिसलें. हांवूय तातूंतल्यान शिकलो आनी ताका मन की बात ह्या कार्यावळींत वांटेकार केलो. पळयता पळयता सेल्फी विथ डॉटर एक ग्लोबल कॅम्पेन जाली आनी हातूंत मुद्दो सेल्फी नाशिल्ली, टॅक्नॉलॉजी नाशिल्ली, तातूंत डॉटराक चलयेक मुखेलपण दिल्लें. जिणेंत चलयेची सुवात कितली व्हड आसा हें त्या मोहिमेंतल्यान स्पश्ट जाल्लें. अशाच कितल्याशाच यत्नाचो परिणाम म्हळ्यार आयज हरियाणांत जेंडर रेशोत सुदारणा जाल्या. येयात आयज सुनीलजी कडेन कांय गजाली मारुया. प्रधानमंत्रीजी नमस्कार. सुनीलजी. सुनील नमस्कार सर. म्हाका खूब खोस जाली सर तुमचो आवाज आयकून. प्रधानमंत्रीजी सुनीलजी, सेल्फी विथ डॉटर दरेकल्याक उगडास आसा. आतां जेन्ना हाचेर परतून चर्चा जाता तेन्ना तुमकां कशें दिसता? सुनील प्रधानमंत्रीजी, हें खरें म्हळ्यार तुमी जी आमचो प्रदेश हरियाणा सावन पानिपतची चवथी लढाय चलयांच्या मुखामळार हांसो फुलोवपाक सुरू केल्ली, जिका तुमच्या फुडारपणा खाला पुराय देशान तितलोच यत्न केल्लो. खरेपणी हे म्हजे खातीर आनी चलयेंच्या बापाय आनी चलयांच्या मोग करप्या खातीर एक व्हड गजाल आसा. प्रधानमंत्रीजी सुनीलजी, आतां तुमच्यो चलयो कश्यो आसात? आयज कितें करतात? सुनील जी सर, म्हज्यो चलयो नंदनी आनी याचिका. एकले इयत्ता 7वेंत शिकता जाल्यार दुसरे इयत्ता 4थेंत शिकता आनी तुमची व्हड चाहती आसात. तांणी तुमचे खातीर खरें सांगचें जाल्यार थँक्यू प्रायम मिनिस्टर म्हूण आपल्या इश्टा वांगडा चिटयोय बरयल्ल्यो. प्रधानमंत्रीजी वा वा, बरें तर तुमी म्हजो आनी मन की बात आयकुप्या वतीन तांकां खूब खूब आशिर्वाद दियात. सुनील खूब खूब देव बरें करूं सर. तुमकां लागून देशांतल्या चलयांच्या मुखामळार एक सारको हांसो फुलता. प्रधानमंत्रीजी खूब खूब देव बरें करूं. सुनीलजी. सुनील जी देव बरें करूं सर. सांगात्यानो, मन की बात ह्या कार्यावळींत आमी देशाच्या नारी शक्तीच्या शेकड्यांनी प्रेरणा दिवपी ग्रंथाचो उल्लेख केलो. हाची म्हाका खूब खोस जाता. आमचें सैन्य आसूं वा आमचे खेळामळ आसूं, हांवें जेन्ना जेन्ना बायलांच्या जैताचो उल्लेख केला तांची खूब तोखणाय जाल्या. जशी आमी छत्तीसगडांतल्या देवूर गांवांतल्या बायलांची चर्चा केल्ली. त्यो बायलो आप मजत पंगडा वरवीं गांवांतले तिठे, रस्ते आनी देवळांच्या वाठारांत नितळसाण मोहीम चलयतात. हेच तरेन तामिळनाडूची ती आदिवासी बायलो जांणी हजारांनी इको फ्रेंडली टेराकोटा कप्स निर्गत केले. तांचे कडल्यान लेगीत देशान खूब प्रेरणा घेतली. तामिळनाडूतच 20,000 बायलांनी एकठांय येवन वेल्लोरांत
नाग न्हंयेक पुनर्जिवीत केल्ली. अशा कितल्याशाच मोहिमांक आमचे नारी शक्तीन फुडारपण दिलें आनी मन की बात ताच्या यत्नांक उजवाडांत हाडपाची माची जाल्या. सांगात्यानो, आतां आमच्या वांगडा फोन लायनीचेर आनी एक मानेस्त हाजीर आसा. तांचें नांव मंजूर अहमद. मन की बात हे कारवीत जम्मू काश्मीराची पेन्सिल स्लेट्स विशीं सांगतना मंजूर अहमद हांचो उल्लेख जाल्लो. प्रधानमंत्रीजी: मंजूरजी, कशे आसात तुमी? मंजूरजी: थँक्यू सर, हांव बरो आसा. तुमी कशे आसात सर? प्रधानमंत्रीजी: मन की बात कार्यावळीच्या 100व्या भागात तुमचे कडेन गजाली मारूंक म्हाका खूब बरें दिसता. मंजूरजी: थँक्यू सर. प्रधानमंत्रीजी: म्हाका सांग, पेन्सिल स्लेटांचें काम कशें चल्लां? मंजूरजी: खूब बरें चल्लां सर, बरे भशेन चल्लां. जेन्ना सावन सर तुमी आमची खबर मन की बात हे कारवीत सांगली तेन्नाच्यान खूब काम वाडलां सर, आनी दुसऱ्यांक लेगीत ह्या कामांत खूब रोजगार वाडला. प्रधानमंत्रीजी: कितल्या लोकांक आतां रोजगार मेळटा? मंजूरजी: आतां मेरेन 200 परस अदीक लोक म्हजे कडेन काम करता. प्रधानमंत्रीजी: आरे वा, म्हाका खूब खोस जाली. मंजूरजी: आतां 1-2 म्हयन्यांत तो आनीकूय वाडयता आनी तातूंत आनीक 200 लोकांक रोजगार मेळटलो सर. प्रधानमंत्रीजी: वा वा, पळय मंजूरजी. प्रधानमंत्रीजी: वा वा, पळय मंजूरजी. मंजूरजी: जी सर. प्रधानमंत्रीजी: म्हाका सारको उगडास आसा आनी त्या दिसा तुवें म्हाका सांगिल्लें हें एक अशें काम आसा जाका कसलीच वळख ना, स्वताची वळख ना, आनी तुमकां खूब त्रास लेगीत जाताले आनी ते खातीर तुका खूब कश्ट जाताले तेवूय तुवें सांगिल्ले. पूण आतां जाल्यार वळख मेळ्ळ्या आनी 200 परस अदीक लोकांक रोजगार दिल्यात. मंजूरजी: जी सर. प्रधानमंत्रीजी: आनीक नवें एक्सपान्शन करून आनीक 200 लोकांक रोजगार दितात ही जाल्यार खूब खोशयेची गजाल सांगली तुमी. मंजूरजी: तेच बरी सर, हांगा जे शेतकार आसात तांकां लेगीत हातूंतल्यान खूब फायदो जाला सर. तेन्नाच्यान 2000 झाड विकताले, आतां तेच झाड 5000 पावला सर. इतली मागणी वाडल्या, तातूंत तेन्ना सावन आपली वळख लेगीत जाल्या. तातूंत खूब मागणी आसा. आमचे कडेन सर आतां हांव फुडल्या 1-2 म्हयन्यांनी आनीक एक्सपांड करून 200, 250, 2-4 गांवांत जितले चले चलयो आसात तातूंत एडजस्ट जावपाक शकतात. तांच्या पोटापाणयाचो प्रश्न सुट्टलो सर. प्रधानमंत्रीजी: पळय मंजूरजी, वोकल फॉर लोकलची ताकद कितली व्हड आसा, तुमी धर्तरेर देंवन दाखयल्या. मंजूरजी: जी सर. प्रधानमंत्रीजी: म्हजे वतीन तुमकां आनी गांवांतल्या सगळ्या शेतकारांक तशेंच तुमचे वांगडा काम करपी सगळ्या सांगात्यांक म्हजे वतीन खूब खूब शुभेच्छा. देव बरें करूं भावा. मंजूरजी: देव बरें करूं सर. सांगात्यानो, आमच्या देशांत अशे कितलेशेच प्रतिभाशाली लोक आसात जे आपले मेहनतीच्या बळारूच येसाचे तेंगशे मेरेन पावल्यात. म्हाका याद आसा, विशाखापट्टणमचे वेंकट मुरली प्रसादजीन एक आत्मनिर्भर भारत चार्ट शॅर केला. तांणी म्हणिल्लें ते कशे चडांत चड भारतीय उत्पादनां वापरतले. जेन्ना बेतियाचे प्रमोदजीन LED बल्ब तयार करपाचो ल्हानसो युनिट सुरू केलो, वा गड मुक्तेश्वरांचे संतोषजीन मॅट्स तयार करपाचें काम केल्लें. मन की बात हे कार्यावळीनूच तांची उत्पादनां सगळ्या मुखार हाडपाचें माध्यम थारलें. आमी मेक इन इंडियाच्यो खुबश्यो देखी सयत स्पेस स्टार्टअप्स मेरेनची चर्चा मन की बात ह्या कार्यावळींत केल्या. सांगात्यानो, तुमकां उगडास आसतलोच. कांय भागा आदीं हांवें मणिपूरची भयण विजयाशांती देवीजींचो उल्लेख केल्लो. विजयशांती जी कमळाच्या धाग्यांतल्यान कपडे तयार करता. मन की बात ह्या कार्यावळींत हे आगळे इको फ्रेंडली आयडियाची चर्चा जाल्ली तेन्ना तांचें काम आनीकूय लोकप्रिय जाल्लें. आयज विजयाशांतीजी फोनाचेर आमच्या वांगडा आसा. प्रधानमंत्रीजी: नमस्कार विजयाशांतीजी, तुमी कशी आसात? विजयाशांतीजी: सर, हांव बरी आसा. प्रधानमंत्रीजी: आनी तुमचें काम कशें चल्लां? विजयाशांतीजी: सर, हांव आजुनूय 30 बायलां वांगडा काम करतां. प्रधानमंत्रीजी: इतल्या ल्हान काळांत तुमी 30 बायलांच्या पंगडा मेरेन पावल्यात. विजयाशांतीजी: हय सर, ह्या वर्सा लेगीत म्हज्या वाठारांतल्यो आनीक 100 बायलो जुडटल्यो. प्रधानमंत्रीजी: म्हणजे तुमची मोख 100 बायलांची आसा. विजयाशांतीजी: हय, 100 बायलो. प्रधानमंत्रीजी: आतां लोकांक
कमळाच्या सुतापासून तयार केलेल्या कपड्यांची सवय जाली तर. विजया शांतीजी: हय सर, मन की बात कार्यावळी वरवीं ही गजाल पुराय भारतभर पावल्या. प्रधानमंत्रीजी: म्हळ्यार आतां तुमी खूब लोकप्रिय जाल्यात. विजया शांती: हय सर, प्रधानमंत्र्याच्या मन की बात वरवीं सगळ्यांक कमळाच्या सुतापासून तयार केल्ल्या कपड्यांची म्हायती मेळ्ळ्या. प्रधानमंत्रीजी: म्हणजे तुमकां आतां बाजारपेठूय मेळ्ळ्या आसतली. विजया शांतीजी: हय सर, आमकां USA मार्केटांतल्यान व्हड मागणी आसा, पूण ह्या वर्सा हांव USA बाजारपेठेंत माल धाडपाक सोदतां. प्रधानमंत्रीजी: म्हळ्यार आतां तूं निर्गतदार जाली. विजया शांतीजी: हय सर, ह्या वर्सा सावन हांव म्हजो माल कमळाच्या सुतापासून तयार केल्ले मेड इन इंडिया कपडे निर्गत करतली. प्रधानमंत्रीजी: हांव व्होकल फॉर लोकल म्हणटालो, आतां हांव म्हणटा लोकल फॉर ग्लोबल. विजया शांतीजी: हय सर, म्हाका म्हाजें उत्पादन पुराय संवसारांत पावोवपाक जाय. प्रधानमंत्रीजी: परबी आनी तुका बरें येस आंवडेतां. विजया शांतीजी: देव बरें करूं सर. सांगात्यानो, मन की बात ह्या कार्यावळीचें आनी एक खाशेलपण आसा. मन की बात वरवीं कितल्याशाच जन आंदोलनांनी जल्म घेतलो आनी गती घेतली. देखीक आमची खेळणी, आमची टॉय इंडस्ट्री पुनर्जिवीत करपाची मोहीम मन की बात ह्या कार्यावळींतल्यानूच सुरू जाल्ली. भारतीय जातीची सुणी, आमचे देशी डॉग्स, तांचे विशीं जागृताय करपाची सुरवात मन की बात ह्या कार्यावळींतल्यानूच जाल्ली. आमी गरीब ल्हान दुकानदारां कडेन वाणपण करचे नात, झगडी करचे नात. जेन्ना हर घर तिरंगा मोहीम सुरू जाली तेन्ना मन की बात ह्या कार्यावळीन देशवासियांक ह्या संकल्पा कडेन जोडपाक व्हड भुमिका साकार केल्ली. अश्यो दर देखी समाजात बदल हाडपाचें कारण थारल्यात. समाजाक प्रेरणा दिवपाचो असोच एक निश्चेव प्रदीप सांगवान हाणें केल्लो. मन की बात ह्या कार्यावळींत आमी प्रदीप सांगवान हांच्या हिलिंग हिमालयाज ह्या मोहिमेची चर्चा केल्ली. तेवूय फोन लायनीचेर आमचे वांगडा ह्या खिणाक आसात. मोदीजी: प्रदीपजी नमस्कार. प्रदीपजी: सर जय हिंद. मोदीजी: जय हिंद. कशे आसात तुमी? प्रदीपजी: बरो आसा सर, तुमचो आवाज आयकून आनीक बरें दिसता. मोदीजी: तुमी हिमालयाक हील करपाचें चिंतलां. प्रदीपजी: हय सर. मोदीजी: मोहिमूय हातांत घेतली. आयज काल तुमची मोहीम कशी चल्ल्या? प्रदीपजी: खूब बरी चल्ल्या सर. 2020 सावन अशें धरून चलात, जितलें काम आमी 5 वर्सांत करताले तें आतां 1 वर्सांत जातात. मोदीजी: अरे वा. प्रदीपजी: हय सर, सुरवेक खूब निर्शेवणी आशिल्ली. हे गजालीचो खूब भंय दिसतालो की जिवीतभर हे करपाक शकतले काय ना. मातसो आधार मेळ्ळो आनी 2020 मेरेन आमी खूब संघर्श लेगीत करताले. खरें सांगता, खूबच उणे लोक जुडटाले आनी चडशे लोक अशे आशिल्ले जे आधार करपाक शकच नाशिल्ले. आमचे मोहिमेक चड म्हत्व लेगीत दिनाशिल्ले. पूण 2020 उपरांत जेन्ना मन की बात हे कार्यावळींत उल्लेख जालो ते उपरांत सगळ्योच गजाली बदल्ल्यो. म्हळ्यार आदीं आमी वर्साक 6 ते 7 नितळसाण मोहिमो करपाक शकताले. 10 नितळसाण मोहिमो हातांत घेवपाक शकताले. आयचे तारखेक आमी सद्दां 5 टन कोयर एकठांय करतात, वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान. मोदीजी: अरे वा. प्रदीपजी: मन की बात कार्यावळीक उल्लेख जाल्या उपरांत तुमी सर विश्वास दवरात म्हजे गजालीचेर की सगळें सोडून दिवपाच्या पावंड्यार पाविल्लो एका वेळार आनी त्या उपरांत सगळेंच बदल्ले. म्हजे जिणेंत आनी सगळ्या गजालींक खूबच गती मेळ्ळी, जे आमी चिंतूंक लेगीत नाशिल्ले. सो आय एम रियली थँकफूल की खबर ना कशें आमच्या सारक्या लोकांक तुमी सोदून काडटात. कोण इतले पयसुल्ल्या वाठारांत काम करता, हिमालयाच्या वाठारांत बसून आमी काम करतात, इतले उंचायेचेर आमी काम करतात. थंयच्यान तुमी आमकां सोदले, आमचें काम संवसारा मुखार हाडलें. आमच्या देशाचो प्रधान सेवका वांगडा हांव गजाली मारतां हो म्हजे खातीर खूबच भावनीक खीण आशिल्लो तेन्नाय आनी आयज लेगीत. म्हजे खातीर हाचे परस व्हड गजाल दुसरी आसपाकूच शकना. मोदीजी: प्रदीपजी, तुमी जाल्यार हिमालयाचे तेंगशेर खऱ्या अर्थान साधना करतात आनी म्हाका खर विश्वास आसा जेन्ना तुमचें नांव आयकताच लोकांक उगडास येता तुमी कशे तरेन दोंगरांचे नितळसाण मोहिमेन जुळ्ळ्यात. प्रदीपजी: हय सर. मोदीजी: आनी जशें तुमी सांगलें की आतां जाल्यार व्हड पंगड जायत आसा
आनी तुमी इतल्या व्हड प्रमाणांत सद्दां काम करतात. प्रदीपजी, हय सर. मोदीजी, आनी म्हाका पुराय विश्वास आसा की तुमच्या ह्या यत्नाक लागून, तांचे चर्चेक लागून आतां मेरेन कितलेशेच गिर्यारोहक नितळसाणी संबंदात फोटो पोस्ट करपाक लागल्यात. प्रदीपजी, हय सर, खूब जाण. मोदीजी, ही बरी गजाल. तुमच्या सारकिल्ल्या सांगात्यांच्या यत्नाक लागून वेस्ट इज ऑल्सो अ वेल्थ हे लोकांचे तकलेंत घट्ट बसपाक लागला आनी पर्यावरणाची राखण आतां जावपाक लागल्या. आनी हिमालयाचो आमचो अभिमान आसा ते सांबाळपाक, सजोवपाक आनी सर्वसामान्य मनीसूय जुडपाक लागला. प्रदीपजी, म्हाका खूब बरें दिसलें. खूब खूब देव बरें करूं. प्रदीपजी, देव बरें करूं सर. थँक्यू सो मच. जय हिंद. सांगात्यानो, आयज देशांत ट्युरिजम खूब गतीन वाडटा. आमचे जे सैमीक स्त्रोत आसा, न्हंयो, दोंगर, तळयो जावं आमचे तीर्थस्थळ जे नितळ दवरप खूब गरजेचें आसा. हो वावर ट्युरिजम इंडस्ट्रीक खूब मजत करतलो. पर्यटनांतले नितळसाणी वांगडाच आमी इनक्रेडिबल इंडिया मुवमेंटची कितलेशेच खेपो चर्चा केल्या. हे चळवळीक लागून लोकांक पयलेच खेपे अशा कितल्याशाच सुवातांची म्हायती मेळ्ळ्या ज्यो तांचे सरभोंवतणीच आशिल्ल्यो. हांव सदांच सांगता, आमी विदेशांत पर्यटनाक वचचे आदीं आमच्या देशांतल्या उण्यांत उणें 15 पर्यटन स्थळांचेर मुजरत वचपाक जाय. आनी ते स्थळ ज्या राज्यांत तुमी रावतात थंयचे आसपाक जायना. तुमच्या राज्या भायल्या दुसऱ्या खंयच्याय राज्यांतले आसपाक जाय. अशेंच आमी नितळ सियाचीन, सिंगल यूज प्लास्टीक आनी ई वेस्ट ह्या सारकिल्ल्या गंभीर विशयांचेर सेगीत चर्चा केल्या. पुराय संवसार पर्यावरणाच्या ज्या मुद्द्याचेर इतलो दुख्खी आसा ताचेर उपाय काडचे खातीर मन की बात ह्या कार्यावळीचो हो यत्न खूब म्हत्वाचो आसा. सांगात्यानो, मन की बात ह्या कार्यावळी संबंदात म्हाका हे खेपे आनी एक खोशयेचो संदेश युनेस्कोची डीजी ऑद्रे ऑझुलेचो आयला. तांणी सगळ्या देशवासियांक 100वो भागाचे ह्या पळजळीत यात्रे खातीर परबी दिल्या. तेच वांगडा तांणी कांय प्रश्नय विचारल्यात. चलात पयलीं युनेस्कोची डीजी हांची मन की बात आयकुया. Namaste, Excellency, dear Prime Minister. On behalf of UNESCO, I thank you for this opportunity to be part of the 100th episode of the Man Ki Baat radio broadcast. UNESCO and India have a long common history. We have very strong partnerships together in all areas of our mandate: education, science, culture, and information. And I would like to take this opportunity today to talk about the importance of education. UNESCO is working with its member states to ensure that everyone in the world has access to quality education by 2030. With the largest population in the world, could you please explain the Indian way to achieving this objective? UNESCO also works to support culture and protect heritage. And India is chairing the G20 this year. World leaders will be coming to Delhi for this event. Excellency, how does India want to put culture and education at the top of the international agenda? I once again thank you for this opportunity and convey my very best wishes through you to the people of India. मोदीजी, थँक्यू एक्सलन्सी. आयच्या 100व्या मन की बात ह्या भागात तुमचे वांगडा उलयतना मनाक खूब आनंद जालो. तेच वरी तुमी उपस्थित केल्ले शिक्षण आनी संस्कृती सारक्या म्हत्वाच्या विशयांक लागून मनाक खोस भोगली. सांगात्यानो, युनेस्कोची डीजीन एड्युकेशन आनी कल्चरल प्रिझर्वेशन म्हळ्यार शिक्षण आनी सांस्कृतीक संरक्षणा संदर्भात भारताच्या यत्ना विशीं जाणा जावपाक सोदला. हे दोनूय विशय मन की बात ह्या कार्यावळीचे आवडीचे विशय. गजाल शिक्षणाची आसूं वा संस्कृतीची, तांच्या संरक्षणाची गजाल आसूं वा संवर्धनाची, भारताची ही प्राचीन परंपरा आसा. हे दिशेन आयज देश जो वावर करता तो खऱ्यांनीच तोखणाय करपा सारको आसा. नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी आसूं वा थळाव्या भासांनी शिक्षणाचो पर्याय आसूं, शिक्षणांत टॅक्नॉलॉजी इंटग्रेशन आसूं, तुमकां अशे खुबशे यत्न पळोवपाक मेळटले. कितल्याशाच वर्सां आदीं गुजरातात बरें शिक्षण दिवपाक आनी ड्रॉप आवट रेट्स उणी करपा खातीर गुणोत्सव आनी शाळा प्रवेश उत्सव हे सारकिल्ले कार्यावळी
लोकभागीदारीची आगळी देख थारिल्ली. मन की बात हे कार्यावळीत अशा कितल्याशाच लोकांच्या यत्नांक प्रसिद्धी दिल्या जे निस्वार्थी भावनेन शिक्षणा खातीर वावर करतात. तुमकां उगडास आसतलोच, एक खेपे आमी ओडिशात गाड्याचेर च्या विकपी सर्गेस्त डी प्रकाश रावजी हांचे विशीं चर्चा केल्ली, जे गरीब भुरग्यांक शिकोवपाची मोहीम चलयताले. झारखंडाच्या गांवांनी डिजिटल लायब्ररी चलोवपी संजय कश्यपजी आसूं जावं कोविड काळात लर्निंग वरवीं कितल्याशाच भुरग्यांक मजत करपी हेमलता NK जी आसूं, अशा कितल्याशाच शिक्षकांच्यो देखी आमी मन की बात ह्या कार्यावळीत दिल्या. आमी संस्कृती संरक्षणाच्या यत्नाकूय मन की बात ह्या कार्यावळीत नेमान सुवात दिल्या. लक्षद्वीपाचो कुम्मेल ब्रदर्स चॅलेंजर्स क्लब आसूं वा कर्नाटकांतल्या क्वेमश्रीजी कला चेतना हे सारकेली माची आसूं, देशाच्या कोनशा कोनशांनी रावपी लोकांनी म्हाका चिटी बरोवन अश्यो देखी धाडल्यात. आमी त्या 3 सर्ती विशीं चर्चा केल्ली, जी देशभक्ती गीत, लोरी आनी रांगोळी संबंदात आशिल्ल्यो. तुमकां उगडास आसतलोच, एक खेपे आमी देशभरांतल्यान कथाकथन करप्या कडल्यान काणी सांगप्याच्या माध्यमांतल्यान शिक्षणाच्या भारतीय परंपरे विशीं चर्चा केल्ली. म्हाका खर विश्वास आसा की सामुहीक यत्नांतल्यान व्हडांतलो व्हड बदल हाडपाक शकतात. आमी जंय स्वातंत्र्याच्या अमृत काळात फुडें सरतात, थंय G20चे येजमानपणूय करतात. हेवूय एक कारण आसा की शिक्षणा वांगडा डायवर्स ग्लोबल कल्चर्स गिरेस्त करपाचो आमचो संकल्प आनीक घट जाला. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आमच्या उपनिशदांचो एक मंत्र शेकड्यांनी वर्सां सावन आमकां प्रेरणा दीत आयला. चरवेती चरवेती चरवेती, चलत राव चलत राव चलत राव. आयज आमी हेच चरवेती चरवेतीचे भावने वांगडा मन की बातचो 100वो भाग पुराय करतात. भारताच्या सामाजीक धाग्यांक घटसाण दिवपाक मन की बात एखादे माळेच्या सुता भशेन आसा, जी दर एकल्याची मनां जोडून दवरतात. दर भागात देशवासियांची सेवा आनी सामर्थ्यान दुसऱ्यांक प्रेरणा दिल्या. ही कार्यावळ दर देशवासी दुसऱ्या देशवासी खातीर प्रेरणा जाता. एके तरेन मन की बातचो दर भाग दुसऱ्या भागा खातीर बुन्याद तयार करता. मन की बात सदांच सद्भावना, सेवा भावना आनी कर्तव्य भावनेनूच फुडें सरता. स्वातंत्र्याच्या अमृत काळात हीच सकारात्मकता देशाक फुडें व्हरतली, नवे उंचायेचेर व्हरतली. आनी म्हाका खोशी आसा की मन की बात ह्या कार्यावळींतल्यान जी सुरवात जाल्या ती आयज देशाची नवी परंपरा जाता. एक अशीच परंपरा जातून आमकां सगळ्यांक यत्न करपाचे भावनेन दर्शन जाता. सांगात्यानो, हांव आयज आकाशवाणीच्या सांगात्यांचे खूब उपकार मानता, जे खूब पाशयेसान ही पुराय कार्यावळ रेकॉर्ड करतात. ते अणकार करपी, जे खुबूच उण्या वेळात खुबूच गतीन मन की बातचे विविध क्षेत्रीय भासांनी अणकारीत करतात. हांव तांचे उपकार मानतां. हांव दूरदर्शनाचे आनी MyGovच्या सांगात्यांचे उपकार मानतां. देशभरांतले TV चॅनलां, इलेक्ट्रॉनीक मिडियाचे लोक जे मन की बात कसलोच कमर्शियल ब्रेक घेनासतना दाखयतात, त्या सगळ्यांचे हांव उपकार मानतां. आनी अखेरेक हांव तांचे उपकार मानतां जांणी मन की बातचे पालखेक खान मारला. भारताचे लोक, भारतांत आस्था दवरपी लोक, जे सगळे तुमची प्रेरणा आनी ताकदीक लागून शक्य जावपाक शकले. सांगात्यानो, तशें म्हज्या मनांत आयज इतलें सांगपाचें आसा की वेळ आनी उतरां दोनूय उणी पडटात, पूण म्हाका विश्वास आसा की तुमी सगळे म्हज्यो भाव भावना समजतले. तुमच्या परिवारांतलोच एक वांगडी कसो मन की बात कार्यावळीच्या आदारान तुमचे मदीं रावला, तुमचे मदीं रावतलो. फुडल्या म्हयन्यान परतून एकदां मेळुया. परतून नवे विशय आनी नवे म्हायती सयत देशवासियांचे येस मनोवया. तो मेरेन म्हाका निरोप दियात आनी तुमी तुमची जतनाय घेयात. खूब खूब देव बरें करूं.